काँग्रेसीच्या 14 आमदारांनी एकठांय येवन लुईजीन फालेरोक प्रदेशाध्यक्ष पदा वेल्यान देवचो म्हूण काँग्रेसीच्या गोंय प्रभाऱ्यांकडेन मागणी केल्ली। पंचायत वेंचणुके मेरेन लुईजीनाचो कितें तो विचार करात ना जाल्यार पक्षूच सोडटा म्हूण कांय आमदारांनी शिटकावणी दिल्या। फुडल्या 8-10 दिसां भितर लुईजीनाचो पक्ष सश्टी विचार करतले म्हूण सुत्रांकडल्यान कळटा। 14 आमदारांनी लुईजीनाक प्रदेशाध्यक्ष पदा वेल्यान देंवोवपाची केल्या मागणी। पंचायत वेंचणुके पयलीं निर्णय घेवपाची काँग्रेस प्रभाऱ्यांक डेडलायन सोंपल्यार पक्ष सोडपाची कांय आमदारांनी दिल्या शिटकावणी। वर्सभर फाटीं आपणे राजिनामो दिला म्हूण सांगून लुईजीन वाचयता कात। 8-10 दिसां भितर लुईजीनाक प्रदेशाध्यक्ष पदाच्या जबाबदारींतल्यान करूंक शकतात मेकळे। नवो प्रदेशाध्यक्ष जावंक इत्सुकांच्यो गिट्ट्यो पडपाची चिन्नां। दुसरे वटेन पणजे बाय इलेक्शना खातीर काँग्रेस बाबूस मोन्सेराताचेर निंबून रावल्या, मात बाबूशान अजून मेरेन तरी तांकां कांयच जाप दिल्ली ना। बाबूस काँग्रेसीचो उमेदवार म्हूण पणजे बाय इलेक्शनाक उबो रावचो म्हूण काँग्रेसीचो यत्न। बाबूशान अजून मेरेन तरी काँग्रेसीक कांयच जाप दिल्ली ना। वेंचणूक जाहीर जावं दी मागीर निर्णय घेता म्हूण बाबूशान काँग्रेसीक दवरल्या वाफेर। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।